आमी जाणाव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त शांतीचो कुंवर आमी जायते फावटी म्हणटा प्रिन्स ऑफ पीस आनी जायते फावटी आमी पळयलां बी जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक भेटता तेन्ना तो रोखडोच तांकां शांती तुमकां म्हणटा. आमी मिसांतूय म्हणटा जेजू म्हणटा न्हू शांती तुमकां दिता म्हजी शांती तुमकां दिता अशें म्हणटा तो. पूण आयज आमी पळयता जेजूचीं उतरां पयलींच ह्या आयच्या शिव वर्तमानाचेर पयलींच उतरां जीं आसात तीं मातशें कॉन्ट्रास्टींग कशीं. तो म्हणटा हांव सवस्तकाय न्हू पूण तरवार हाडूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा. केन्ना केन्ना आमकां दिसता जेजू एके भाशेन उलयता आनी आयज दुसरेच भाशेन उलयता म्हणून. पूण जेजू ह्या उतरांनी आमकां इतलें सांगूंक सोदता की ताच्या मोगाचो परिणाम कितें जातलो तो आमकां तो दाखोवंक सोदता. म्हणजे कितें जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता तेन्ना आमचे फॅमिली मदेंच घराब्या मदें जायती वेगळाचार येतले, जायती वेगळीकाय येतली आनी तशेंच न्हू कितें एकामेकां मदें फूट कशी येतली, दुस्मानकाय कशी येतली.